मोगाळ भाव-भयणीनो, हे फिरगोजेचो बायग्योंत आंतोनीचे फिरगोजेचो नवो पाद्विगार कसो हांगासर उबो रावंक आनी आज ह्या त्रेजेनांचो तिसरो दीस समोरुमूंक ही मिसाची भेट पेटोवंक हांव खुशाल जाता. आनी हे मिसाचे भेटीन तुमच्या सगळ्यांच्या पासत सिओलेच्याच लोकां पासत न्हय पूण सगळ्यां पासत हांव आज मागतलो. आमचे मागणें बायगोंत आंतोनीच्या मनांक सुरू करुया. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुज्या फुड्यान येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी पुरगोटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळडिरे उपद्रे, हुस्के आनी कोंती, भिरांती आनी आकांत. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उगटें करता आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडयोत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणो नाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, खालतेपण आनी लीनपण. सदांच म्हज्या वडिलाच्या उतराखाल चलूंक, आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देवमुण्यारांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावंक आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताचो आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मदत कर. सुरवातीक आमी गायन करुया A24, पेज 12. संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कोडेन सोदता तुका. दिसा फांतोडू देताना काळजांतले हे उदका सोडटा. आयच्या दिसाक शें सोडबू सोद तुका दोनया तें भेटोयता.
संकोश्ट आनी सोतां तुका हुस्क्या कोंतीन सोतां तुका खुशालपणान सोतां तुका सगळे कोडेन सोतां तुका बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज बागयोन आंतोनीच्या थ्रेसाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा खात्री, पवित्र आत्म्याचें फळ. खात्री जावन एक लाभदीक गोश्ट मनशाच्या जिवितांत, तशेंच सोंसून घेवंक वजनादीक गोश्ट. ओगेपणान आनी खुशालकायेन आपल्याची भावना दाखोव करिनासतना हें पवित्र आत्म्याचें फळ जें फावो जाता, जाका पवित्र आत्म्याचे जाणवाय दिल्ल्या ताकाच सोंसणीकाय, मोग आनी शांती दिसून येता असल्या मनशा सोवे. आनी तो मनीस गुन्यांव नासतना लेगून ते कोश्ट नाकारिना. त्या शिपायांनी जेजूची केबाडां केली, ताचेर लुती मारली, चाबकांचो मार ताका घातलो, कपलाक काट्यांचो मुकूट आनी ताका खुर्सार खेळायलो. हें सगळें ताणें जाप काडिनासतना आमचे पासत सोंसलें. आमच्या जिवितान असल्यो घडयो येता. ही खात्री, पवित्र आत्म्याचें फळ आमचे असोक्ताये वेळार आमकां बोळ दिता. तर ही सोंसणीकाय आनी कोश्ट खोशे मनान सोंसूंक आमकां आदार दी म्हूण मागतना हें त्रेसेन भेटयता कास्मिरो आनी वेलरी लोबो. तांच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन बापाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागुया. आनी प्रितीच्यानो, हें दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटलें तसलें जातलें जाल्यार आमचें पाप उडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर बोधवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हटलेलो कोणूच ना. भागिवंत आंतोनीचे विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकांय पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी
तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या दुकांत हांव रडूंक लागून आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कोडण्योय प्रमाणीकपणाच्यो. सगल्यो तुज्यो वाटो काकलूत आनी सोत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा म्हजो उगडास कर, म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेनारपणान केला चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांचेय चुकी पासत म्हाका खास्त लावं नाका. आमी तुजेर पातक केलां आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचे लुतून व्हरूंक तुवें निर्मिलाय गुलामपणाचे आनी मरणाचे स्वाधीन तुवें आमकां केलाय. आमकां तुवें शिपाडलाय त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो केबाडांचो आनी केन्नायचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिलाय. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात ना म्हूण तुजे मुखार स्वता पोरमोणें आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत हांव फावो ती कास्त लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें कर. तुजे खोशे पोरमोणें म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सरून परतून हांव मातयेंत वचूंक सोदतां. कित्याक जेवचे परस मेल्यार म्हाका उदीक बरें. बेश्टोच म्हज्यो केण्ण्यो मुस्कऱ्यो करतात देखून भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा, तुज्या हुकुमान ह्या दुकांतलो हांव सोतल्लो म्हूण रावतां. सदांकाल हांवें जिवंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचूंक दी. म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. तेच दिसा मेदयेच्या एकबाटा गांवांत साराक रागवयलेचे धुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायचे चाकरान तिका अपमान केल्ली. तिका 7 फावटी लग्न केली आनी आस्मदिवसान ह्या सगळ्यांवून पाश्ट देवचारान तिच्या न्हवऱ्याक एका पाटल्यान एकाक तिचे लागीं घोव बायल कशी एकवटाचे आदींच जियेशी मारलोले. चाकोरनी म्हणलें, होय, तुज्या घोवांक तुवेंनूच जिवेशी मारल्याय. तुका 7 घोव आसले आनी ताचे एकल्याच्यानय पर्यान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां कित्याक त्रास दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तुमीय मोर. तुका पूत ना म्हूण धूव पर्यान जल्मलोली पळोवंक आमी उरोना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतीन बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोल घेवन ती सोदताली. पूण तिणेन आपणाच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. हांवें अशें केल्यार तो लजेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावूंक खरो हांव गोल घेयना जाल्यार ओदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान केण्ण्यो आयकोचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे पावटी तांचे दोगांयचे मागणें बराबर मोहिमेवून देवा मुखार पावलें आनी दोगांयचे गरजांक पावूंक देवान राफायलाक पाठयलो. देवाचें उतर हे
देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. म्हाका फटोवंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात ती कदींच फटोवची नात. जी कोण दिल्लें उतर बेपरवेन मोडटात तीच लोचेक सांपडटली. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखू दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या भोलेपणान खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणी पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवणपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, सोय. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायले फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोंसोत नासतना मेलो. आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय सोंसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगल्यावून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले म्हणटूच पुनर्जिवंतपणांत सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातेली. आनी जेजून परती पालून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून
तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जिवोन जातूच दादले तश्योच बायलो लग्न जायनात. बोगोर सर्गींच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा संबंदीन पळोवया. आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलां म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय, बोगोर जिवी आसल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आज ह्या त्रेजेनांचो तिसरो दीस. हे नवें न्हय, नवें 9 दिसांचें, त्रेजेन 13 दिसांचें. आनी ज्या पासत आमच्या आख्ख्या गोंयांत ज्यो बागिवंत आंतोनींक भेटयलेल्यो फिरगोजो आनी इगोर्जो आसात आनी कोपेलां आसात, तातूंत 13 दीस ही तयारी जाता. देखून आमी ताका पुर्तुगेज भाशेन त्रेजेना म्हणटा. जावं आमचे शिवोलेंत, जावं वागातोर, जावं तिराकोल, जावं गालजीबागा, जावं पांचवाडी आनी जावं देवसुआ शिशिनी, हांगासर त्रेजेन जाता. नवें न्हय तें. आनी आमी मागणें कोत्ता तें मागणें, तें नोवेनाचें मागणें न्हय, बागिवंत आंतोनींक विणवणी करपाचें मागणें. हें हांव तुमकां आज उक्तेपणी सांगता, कित्याक सेवाधर्मिका रिती प्रमाणे तें आमी तशें समजून घेवंक जाय. आयच्या दिसा आमी पवित्र आत्म्याच्या तिसऱ्या फोडाचेर लक्ष घालता. आनी तिसरें फोड म्हळ्यार कात्री. कात्री म्हळ्यार कितें? कात्री म्हळ्यार पातयेवन रावप आनी विस्वास दवरप. हें पातयेवन रावप आनी विस्वास दवरप वयल्या वयलें न्हय, पूण खोल विस्वास. आलो ना तसलो विस्वास आमी दवरता आनी पातयेता दुसऱ्याक. हें पातयेप कसलें पातयेप? वस्तूंचेर न्हय, गणितांचेर न्हय, दुसऱ्यांचेर न्हय. हें पातयेप, हें विस्वास दवरप देवाचेर. एकूच सत्यवंत देव आसा, ताचेर आमी खोल विस्वास दवरता. ताचीच आमकां खात्री आसा. होच की खात्रेचो देव, ताच्या भायर आनीक देव ना. हीच ती खात्री. आनी ही खात्री आमकां देवा कडसून येता. ती कोण मेळून आमकां दिता? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो खात्रेचो आत्मो. आनी जेजून आमकां हें उक्तेपणी सांगलां. जोवाच्या शुभ वर्तमान 14व्या स्वरांत 15वी आनी वयर वडी आहा थंय आमकां सारकें उक्तेपणी मेवता. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान हांव तुमकां एक शराती पाठयतलो. हो शराती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें शिकयलां ताचो उगडास करतलो. शराती म्हळ्यार एक वकील. शराती म्हळ्यार एक आदार दिवपी. शराती म्हळ्यार एक खात्रेचो वकील. फोटो वकील न्हय, खात्री दितलो वकील. सात्वीकपणान चलतलो वकील. हाका आमी म्हणटा खात्रेचो. शराती खात्रेचो. खात्री दिता की देव आमचो मोग करता. देवान आमकां रचल्यांत आनी आमी देवाक उगटी आसूंक जाय. हीच ती खात्री आमकां पवित्र आत्मोन दिता. अदीक करून भावार्थाचे नदरेन खात्री आमी म्हणटा तेन्ना ही खात्री बेश्टी वयली न्हय, सांगतालो ते भाशेन. ही खात्री आमकां भावार्थाची खात्री. कित्याक? देव आमकां फटयना आनी आमी ताचेर पातयेवन आमी फटोवनात. हाका आमी भावार्थ म्हणटा. हीच ती खात्री जी खोल आमच्या जिवितांत आसा. आनी एक क्रिस्तांव मनीस म्हळ्यार
कात्रेचो मनीस जो देवाचेर खोल विस्वास दवरता आनी सगळ्या आपल्या जिविताच्या गणितांनी देवाचेर पाती येता, ताका आमी म्हणटा कात्रेचो मनीस. आनी ही कात्री जेजूनूय आपले शिकोडेंच न्हय पूण ओपारीनूय आमकां सांगलां. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 25व्या आवेस्वरांत तालेंतांची खबर करता तेन्ना तो तालेंत वांटा दोनी आनी पयल्या दोगांक जाणें जायते तालेंत दिले ताणें दुपेट तालेंत केले आनी एकल्यान कांयच करूंक ना, आळशी जालो. आनी दुपेट तालेंत ताणें चळयले. तांकां म्हणलें, ह्या दोनयान म्हणलें, कात्रेच्या आनी विस्वासाच्या सेवका तुमी कात्रेचे जाले देखून हांव तुमकां आनीकूय दितलो, 10 नांगोर तुमकां दितलो, 10 शारां तुमकां दितलो. आनी हे भाशेन तुमची कात्री हांव तो पासून वेव्हारांत घालतलो. ही जावन आसा कात्री, विस्वास दवरप आनी कौल पातयेवन रावप. आयचें देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता. दोनूय वाचपांनी आनी स्तोत्रांत आमकां तेंच मेवता. पयल्या वाचपांत तोबिताच्या पुस्तकांतलें तोबीत निराशी जाल्लो आसता, कित्याक कालच्या दिसा आमी आयकलां ताचे बायलेन ताका ओकमान आयलो, कित्याक तो कुड्डो जालो. तूं इतलें बरें कोत्ता आसतना हें कुड्डेपण तुका कित्याक? ओकमान जाला. आनी तो देवा कडेन मागूंक लागलो, आपणाक मरण दी, काड म्हाका हे संवसारांतलो, कित्याक म्हज्यान आनी जिवंक जायना. हें मागणें देवान आयकलें आनी ह्या तोबिताक खात्री जाली. देवान तोबिताक वाट आयलो हे गोतींतलो आनी हाचे वदीशी आमकां शुद्ध जाता की कात्री देवान ताचे सोबेन दाखयली आनी तो कात्रेचो मनीस म्हूण ताणें दाखयलें. जाबाब स्तोत्रांत आमकां आयकूंक येता, तुजेर म्हजो विस्वास, तुजेर हांव विस्वास दवरतां, कित्याक तूं स्वताचो देव. विस्वास स्वताचेर. आनी हें आमी स्तोत्र आतां उच्चारलां, कित्याक आमचो देव विस्वासी देव, आमचो देव स्वताचो देव, एकाच उतरान कात्रेचो देव. शुभ वर्तमानांत जेजू कात्री बासायता जीं कोण मोत्तात तांकां. कात्री सर्गींच्या सासनीक जिविताची. जेन्ना हे साधू सेव जे जिवंतपण स्वतमानिनांत असले प्रश्न जेजूक घालतात तेन्ना जेजू सारकें उगटेपणी तांकां सांगता आनी तांकां सासणाच्या जिविताची कात्री दिता, कित्याक ते दुबावतालेत. आनी हेंच तोबियासाच्या पुस्तकांतलीच काणी हे साधूसेव जी आमी आयज आयकल्या. ही ओस्तोरी सारा तिचें नांव आयज दुसऱ्या भागांत ह्या तोबिताच्या पुस्तकांतल्या ही कथा मेळटा. सारा 7 जाण दादल्यां लागीं लग्न जाली आनी 7 जाण भुरगें बाळ आनी सोंसोत नासतना मेले. आनी ते पासो ती निराशी जाली. ती वयल्या कुडांत वेता आनी गोड घेवपाची तजवीज करता. आनी जेन्ना ती देवा कडेन मागता गोड घेवच्या आदीं देव तिका वाटायता, तिका साल्वार कोत्ता. देव महादूत राफायलाक धाडटा आनी दोगांयकूय तोबिताक आनी साराक लग्नाचें उतर भासायता. हो कात्रेचो देव. जाणी आपल्या जिवितांत कात्री सोडलोली तांकां देव आपूण दुताक धाडून कात्रेची मनशां करता आनी तांचें फुडलें जिवीत कात्रेन जिवंक तांकां एके भाशेन फुडाराक उगटी करता. ही ती देव आमकां कात्री दिता. ही कात्री पवित्र आत्म्याकून उपजता. पवित्र आत्मो पाड आनी ताळ, पवित्र आत्मो जोर हे कात्रेचो. ताचें देणें ना जाल्यार आमच्यांनी कात्रेची मनशां जावंक जायना. हायच्या समाजांत आमची वागणूक पळोवया. आज आमकां कितली कात्री आसा आमच्या जिवितांत. आमी कात्रेचे मनीस काय हो समाज आयचो ज्या समाजांत आमी जियेता हातूंत कात्री आसा काय? जबरशी दिसना. राजकारणांत कात्री ना, कोणूच कात्रेचो न्हय.
राजकारणांतूच कित्याक आमच्या दिसा दिसाचे वागणुकेंत आमी कात्रेची न्हय. आमच्या तोंडाक फोट, आमच्या तोंडाक लोबाडी, आमच्या तोंडाक आडगां हें सदांची चाल कशी जाल्ली आसा. आनी हातूंत आमकां कशी कात्री मेळूं येता आनी कशी आमी कात्री दुसऱ्यांक दिवं येता असली आमची वागणूक जाली जाल्यार आतांची भुरगीं तरणाटी म्हणटात इट्स अ वायट लाय. आय टोल्ड अ वायट लाय. हांवें दोवी फोट मारल्या. कोणें सांगलां फोटींक कोर आसा म्हूण? फोटींक रोंग ना. फोट ती फोट, सोत तें सोत. सोत निवळ, ताका कांय काडूंक ना. आनी ते पासत जेन्ना आमची तरणाटी म्हणटात इट वॉज ओन्ली अ वायट लाय. फोट ती आसोल फोट जाल्यार आमची कात्री खंय गेली? आमच्या दिसा दिसपोट्या जिवितांत आमी तर वायट लायजांचेर आमचें आख्खें धोरण दवरता. खंय गेलें आमचें सोत? खंय गेलें जेजून हाडलोलें सोत? क्रिस्तांव मनीस सोताचो मनीस, कात्रेचो मनीस, न्हय लोबाड्यांचो मनीस, न्हय आडगां करपाचो मनीस, न्हय फोटींगपणान जियेतलो मनीस. हें आज आमकां उगडापें जाता कित्याक पवित्र आत्मोच तें आमकां उगडापें करता. हें आमी बेस बरें जाणा जावंक जाय. तर कात्रेची मनशां जावंक आयचो सेवाधर्म, आयचो विशय आमकां आपयता. बाय्योंत आंतोनीचेर नदर मारुया. तो इतलो कात्रेचो मनीस जालो की ताची जीब देवान सांबाळली. लिजबोवाक ताची जीब आसा, पादोवाक इताल्याक ताची कूड आसा, पूण जीब लिजबोवाक आसा. कित्याक ती तशीच उरली? कित्याक ताणें फोट सांगूंक ना. सदांच सोत उलयलो. देवाचें उतर परगोटलें ताणें आनी सोताचेर दवरून कात्रेचो मनीस जालो देखून ताची जीब उरली. आनी जो कोण फोट उलयतालो, लोबाडी सांगतालो, आडगां करतालो, तो तांकां चाबूक दितालो ताच्या उतरांनी. कित्याक तो स्वताचो मनीस, कात्रेचो मनीस आसलो. आमच्या हे फिरगोजेचो पात्रोन तो. आमी तर म्हणटा आमी सिओलची आनी बायग्योंत आंतोनीचे आमी भुरगीं जाल्यार आंतोन कात्रेचो मनीस, स्वताचो मनीस, विस्वासाचो मनीस आनी पातयेवन रावपाचो मनीस जालो. आज ह्या काळांत ही खात्री आमकां जबरशी दिसना. तेन्ना आज आमकां देव पत्तून उलो मारता कात्रेची मनशां जावंक, बायग्योंत आंतोनीची देग घेवन आनी पवित्र आत्म्यान आमी कात्रेची गोवायकी सगल्याक दिवंक. अदी करून ह्या काळार जेन्ना हें कोवीड जालां आनी सगळी कात्री आमची बिगडून गेल्या, तेन्ना आमकां देव आपयता कात्रेचे दूत जावंक, दुसऱ्यांक खात्री दिवंक, जी निराशी जाल्यान, जी कश्टवतात, जांचो बावाड सारकोच आल्ला, तांकां खात्री कोण दितलो? आमीच दिवंक जाय ती. आमी जी जिवी आसा आमी कात्रेची मनशां जावंक आमकां आयचो पवित्र आत्मो, आयचो विशय पवित्र आत्म्या बराबर बोड दिता. तर ह्याच पवित्र आत्म्यांक लागीं मागून बायग्योंत आंतोनीचे मोजतीन कात्रेची मनशां जावंक आनी लोबाडाय, बासकोळपण आनीक आडगां पयस करूंक कात्रेची मनशां जावंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या मिसा बलिदानान मागुया. प्रितीच्यानो, आमची इंतेसांवां ह्या भावार्थ्यांच्या प्रार्थनान आमी हे वेळार देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप सायबाक, बिस्म सायबाक, याज्ञिकांक आनी मोतवाश्यांक जेजूचे खोरे बागेली जातोले जाल्यार जिवितांतल्या तुफानांक काळजीदारपणान, सोंसणीकायेन आनी भोक्तीपणान फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. जायते भावार्थी आडकोली वेळार विस्वाशी रावंक कोश्टवतात. असल्या दुखाच्या आनी त्रासाच्या वेळार म्हाका कित्याक म्हूण देवाक शिंटां आनी सुखा वेळार उगी रावतां. तर आमी सदांच बोरवाश्यान जिवूंक आनी देवाक लागीं रावूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आयज आमी आमचे सोरभोंवतणी पळयता हे मारेकार कोविड-19 पिडेक लागून आख्खो संवसारभर लोक कोश्टवता. जायतीं आमच्या मोगाचीं हे पिडेक बोली पडल्यात. हॉस्पिटलांनी आनी हेर भाव भयणी हे पिडेक कोश्टवतल्या खातीर वावुरता तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी सर्गीच्या बापान ही पिडा संवसारा वेली नोपयत करूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन काझमिरो एन वेलरी लोबो तशेंच आयच्या दिसान दुसरे 3 मिसांत इंतेसावां घेतल्यांत पिटर त्रिदादे, फिलोमेना पेरेरा आनी टोनी एन जुलिया डायस तांच्या कुटुंबाचेर देवान भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन आशिर्वाद घालून आनी मागलोले उपकार तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. सोर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत आंतोन आमच्या आस्काऱ्याचे मोजोतीन तुजे मुखार घातलोली आमची ते सवां स्विकार कर आनी जें कितें आमी मागलां तें तुजे उदार काकलुतीन आमकां दी. हें आमी तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोने वेळार आमी गायन घेवया C19 पेज 36. सुखा फुला कोष्टा कांटे हे चामगेले जिने वाटे हाटाव बापा बेठोंक तुका उंड्यानी सोऱ्या वांगडा हे जे आमी समोर पिता ते तूं मांडून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तूं घे दोयालपणान. भयणीनो आनी बाबानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या आनी मळमाचे मोहिमेक सुरेस्पूर मानून घेवं. सोर पदवेदार देवा,
तुज्या भोगतांचे मोहिमे खातीर हे वागकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे उद्देशी ओतम्यांक कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sonani samsar volea, tuja Sorgani samsar volea, tuja vojvova. Un sorgi tu kazoj zoj, sorvesporace navi, Sorvesporace navi, un sorgi tu kazoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिवन मोळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पळोवणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत
पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूढ पोरगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowian jedolo. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowian jedolo. बापा, जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या यादनिकी तशेंच संस्कार तिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागिवोन दोर्न दोता आमच्या आस्कऱ्या बागिवंतांतून जुझेवाज आमच्या दोर्न प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. Amen. आमी सदांच खात्रेची मनशां जावंक जेजून शिकयलेले मागडे म्हणून आमकां सगल्यांक आदार बोळ मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासू. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या भोगतांचो मरणादीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मादीस म्हूण ओळखून आज आमी ह्या दिनवासणीच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमच्या आस्काऱ्या बायग्योंत आंतोनीच्या पावलांनी चलूंक नवी गोठाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मांक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हांव बागयोंत आंतोनीचे मुर्तीचो आशिर्वाद दिता आसतना ओगेपणी दितलो, कित्याक आतां आशिर्वाद मिसाचो आनी तो मागीर ओगेपणी हांव दितलो ही मुर्ती वयर काडून. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
दुनियाच्या ह्या दोनविरा भोगतीपणान संसार बोदेस लोक ताका कोतात नोमान आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान सगळ्यान व्हरतो मान भागिवंचो तूं निर्मर्याद आसलोलो चूक नासलेलें जिनमान चुकेन जियेलो ताचे कुडीन फून कोवेर आग दिवपाचो श्रेश्ठ आत्मो ताचो ताच्या उंचपुण्यांचा बार पावल पोजेचो कुडी बोली खिंत वेता थंय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सोते खालासलेल्यो नव्यान दोर जाल्यो ही सोबा हांगासून कोता गायोना ताच्या मानांक सोयताक शेताणें सोडलां ताच्या बागी वोंद मागण्यांत मेळूंक आमकां धीर थांबोन आसतना साला मोती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो पोरसोळान आखो संसार चलयता तो तेक जावनू एकलो आमचे खातीर माग भाग्यवंतांतून क्रिस्ताची बासावणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या भाग्यवंतांतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरज्या कांताक आस्तोल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गुरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गीत घेवया U25 पेज 243 Sant'Antoni bocta finchiance culeggia tuja grontar kelta balog Jesu rasa tuja Sant'Antoni bocta o Zoria tuci